दानियेल प्रवाद्याचे पुस्तक अध्याय 9. लोकापासोत दानियेलाचे प्रार्थन. कालदेया घरांच्या राज्याचेर राय झालो त्या दारियुसाचे पहिले वरस थे. दारियुस आहासु यरुसाचो पूत आणि मेदी वंशाचो. ताचे राजवडकेच्या पहिल्या वर्सा हांवें दानियेलान सर्वेस्परान जेरेमिया प्रवाद्याक सांगले प्रमाणे जेरुसलेम पाड पडून आसूंक जाय त्या वर्सांची संख्या पुस्तकांचे अध्ययन करून समजून घेवंक सोदली. ती संख्या 70 वर्सां. उपरांत हांवें सर्वेस्पराचेर नदर घाली आनी उपास करून गोन्ये वस्त्रां न्हेसून आनी आंगार गोबोर घालून हांव ताचे कडेन प्रार्थन आनी विनंती करूंक लागलो. सर्वेस्परा म्हज्या देवा कडेन हांवें प्रार्थन केलें आनी अशी उसारणी केली. सर्वेस्परा तूं वर्तो आनी भिरांकूळ देव. तुजो मोग करतात आनी तुज्यो आज्ञा पाळतात तांचे कडेन तूं तुजो करार सांबाळताय आनी तांकां तुजी दया दाखयताय. आमी पाताक केलें, आमी वायट केलें, आमी खोटेपणान चल्ल्यां आनी तुजेर उपराटल्यां. तुज्या आज्ञा आनी नियमां थावन आमी पयस सरल्यां. तुज्या नांवान आमच्या रायां, फुडाऱ्यां, पुर्वजां आनी देशाच्या सगळ्या लोकां कडेन उलयले त्या तुज्या सेवका प्रवाद्यांचे उतर आमी आयकूंक ना. सर्वेस्परा तूं करताय तें सारकें, पूण आमची तोंडां आज पर्यंत लचेन बुडल्यांत. जुदाचो लोक, जेरुसलेमाची नागरिकां, सगळी इस्रायेल परसा तुका विश्वासघात केल्ले खातीर तुवें शिमडायली त्या देशांनी आसलेली सगळीं लागशिली तशें पयशिली आमी सगळीं लज भोगतां. वय सर्वेस्परा आमची, आमच्या रायांची, आमच्या फुडाऱ्यांची आनी आमच्या पुर्वजांची तोंडां लजेन बुडल्यांत, कित्याक आमी तुजे विरोध पाताक केलें. पूण सर्वेस्पर आमचो देव काकुळट करता आनी बोगसाणे दिता. वय आमी ताचेर उपराटल्यां. सर्वेस्परा आमच्या देवाचे उतर आमी आयकूंक ना. आपल्या सेवका प्रवाद्या उदेशी ताणें दिल्ल्यो आज्ञा आमी पाळूंक नात. सगळे इस्रायेल परचेन तुजो कायदो मोडला आनी तुजें उतर आयकनासता तुजे थावन ती पयस सरल्या. देखून देवाच्या सेवका मोइसेच्या धर्मशास्त्रांत बरयलेले शिराप आनी सपत आमचेर वतल्यात, कित्याक आमी तुजे विरोध पाताक केले. जी उतर आमचे विरोध आनी आमच्या आदिपाती विरोध तो उलयलो ती उतरां ताणें थीर केल्यांत, कित्याक ताणें आमचेर इतली व्हड विघ्नां धाडल्यांत की जेरुसलेमांत घडलां तें आकाशा पोंदा येदोळ केदींच घडोवंक ना. मोइसेच्या धर्मशास्त्रांत बरयलेले प्रमाणे ही सगळीं विघ्नां आमचेर आयल्यांत. सर्वेस्परा आमच्या देवाचे दये पासत आमी विनंती करूंक ना. आमचे खोटेपण आमी सांडूंक ना आनी ताच्या सताची आमी पर्वा करूंक ना. पूण सर्वेस्पर जागो आसलो आनी ही विघ्नां ताणें आमचेर धाडलीं. सर्वेस्पर आपणें केल्यांत त्या सगळ्या कार्यांनी नितीवंत आनी आमी ताचे उतर आयकूंक ना. सर्वेस्परा आमच्या देवा, तुज्या बलिश्ट हातान तुवेंच तुजे परचेक इजिप्तांतली भायर काडली आनी आज पर्यंत तत्ता तें एक वर्ते नांव सोडून घेतलें. आमी पाता केलें, आमी खोटेपणान चल्ल्यां. सर्वेस्परा तुज्या सगळ्या नितीवंत कार्यांनी तुवें केलां तशें तुजो राग आनी तुजो क्रोध तुज्या शहरा जेरुसलेमा वयलो तुज्या पवित्र पर्वता वयलो पयस कर. कित्याक आमच्या पुर्वजांच्या पातकांक लागून जेरुसलेम आनी तुजी परसा आमचे भोंवती वस्ती करतल्या लोकांमध्ये केन्याक पात्र जाल्यांत.
देखून आता आमच्या देवा तुझ्या सेवकाचे प्रार्थन आणि ताची विनंती ऐक. सर्वेस्परा पाड पडला त्या तुझ्या पवित्र स्थानाचेर तुझेच पासत तुझ्या मुखामळाचो प्रकाश फांको. मुझ्या देवा तुझो कान दी आणि ऐक. तुझे दोळे उघड आणि आमच्या दळदीरपणाचेर आणि तुझे नाव आसा त्या शहराचेर तुझी दिष्ट घाल. आमच्या नीतिवंतपणाचेर न्हय, बगार तुझे काकुळतीचेर पातयेने दवरन आम्ही आमची विनंती तुझे मुखार हाडटा. सर्वेस्परा ऐक, सर्वेस्परा बक्षी, सर्वेस्परा कान दी आणि तुझेच पासत. मुझ्या देवा घाळाय करी नाका, कित्याक ह्या शहराचेर आणि तुझे परजेचेर तुझे नाव आसा. 70 हप्ते. हांव वाचून उलोवन आसतना प्रार्थना करून मुझे परजे इस्रायेलाचे पाताक उसारून सांगताना आणि मुझ्या देवाच्या पवित्र पर्वता पासत मुझ्या देवा मुखार मुझी विनंती करून आसतना हांव अजून मुझे मागणे करून आसतना हांवें आदी एका दर्शनांत पळयलो तो मनीस गाब्रिएल सांजेच्या बलिदानाच्या वेळार वेगळी उबोवन मुजेशी आयलो. ताणें येवन म्हाका म्हळें, दानियेल, हांव आतां तुका जाणवाय आनी समजोनी दिवंक आयलां. तूं विनंती करूंक लागलोय तेन्ना एक उतर भायर सरलें आनी तें तुका परगटूंक हांव आयलां. कित्याक तूं देवाक मोगाचो, देखून उतराक चीत दी आनी दर्शनाचो अर्थ समजून घे. तुझे परजे आनी तुझ्या पवित्र शहरा पासत 70 हप्ते निर्धारीत केल्यात. नश्टेपण संपोवंक आनी पातकाचेर मोर मारूंक, अपराधांचे प्राचित करूंक, शाश्वत नितीवंतपण भितर हाडूंक, दर्शनाचेर आनी प्रवादाचेर मोर मारूंक आनी परम पवित्र स्थान मागूंक. देखून जाणाजा आनी समजून घे, जेरुसलेमाचे पुनर्निर्माण करूंक जाय म्हूण उतर परगटले ते घडये थावन एकलो अभिषिक्त फुडारी येसर 7 हप्ते सोंपतले आनी 62 हप्त्यांनी संदिग्ध काळ तो जाल्यारी चौकांचे आनी खंदकांचे पुनर्निर्माण जातले. 62 हप्ते सोंपल्या उपरांत एका अभिषिक्ताक अनितीन जीवशे मारतले आनी येवसो आसा त्या फुडाऱ्या उदेशी शहराचो आनी पवित्र स्थानाचो विभाड जातलो. एका आवरांत त्या फुडाऱ्याचो अंत जातलो आनी शेवट पर्यंत झूज चलत आसतलें. सगळी देसवाट निर्धारीत जाल्या. एका हप्त्याचे अवधेंत जायत्या परजा कडेन तो थीर करार करतलो. बलिदान आनी अन्न बलियो तो बंद करतलो. देसवाट करतेल्यांचेर निर्धारीत क्यास्त येसर पवित्र स्थानाचेर एक भिरांकूळ कांटाळो आसतलो. आमेन.